हॅलो गुड मॉर्निंग वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बी बरी आसा एकदम मस्त अशी. तर तुम्ही म्हणटली घरा कडेन पावली गा म्हणून. तर हय, काल आमी घरा कडेन येयली. ह्याच्या पयलींचो जर तुम्ही क्लिप पळयला पळय न्हू, तेजेर तुमकां कळत आसतलें की आमी काल राती खंय तरी भायर सरली अशें म्हणून. काल हांवें तुमच्या वांगडा जो मल्लिकार्जुनाचो हें आसा पळय न्हू, देव येयल्लो पळय, ताचो व्हिडिओ शेअर केलो. सो देव बीन येतकीर न्ही, म्हळ्यार येवन गेलो की ना, आमी मागीर भायर सरली घरा येवपाक. एक्चुली काल येवप हें आमचें सामकें अनप्लॅन आशिल्लें. भायर सरप जें आसा तें अकस्मात काल घरा कडल्यान भायर सरली आनी आयज राती काल भायर सरली, राती पावली आमी आनी आयज म्हटलं व्हिडिओ शेअर करया अशें म्हणून. एक्चुली काल जें आसा पळय न्हू, येता आसतनाच हांव व्हिडिओ जो आसा पळय न्हू तो शूट करपाचें आशिल्लें, बट काळोख न्ही लेट जालो, रात जाली आमकां म्हणून. सो एक भायलोच क्लिप जो आसा पळय तो शूट केलो आनी इंट्रो बीन जो आसा पळय कांय हें करूं ना. आनी राती बी येवन टायर्ड जाल्ल्या भशेन जाली. काल थंय बी मातशी हेवटेन तेवटेन धांवपळ, मागीर ट्रॅवलींग अशें करून जाम जाल्ल्या भशेन जालें. म्हळ्यार येवन व्हिडिओ जो आसा पळय तो शूट करूं ना. समतच आतां सकाळ फुडें उठून आयज फ्रेश व्हिडिओ जो आसा पळय न्हू तो स्टार्ट करता. तर आमच्या हांगा येवपाचें कारण म्हटल्यार, जशें की तुमी थंबनेल बी पळयलाच, जात्रा. आमच्या हांगासर न्ही बेताळ देवाची जात्रा आसा. आमच्या हांगा गांवांत बेताळचें देवूळ आसा, सो त्या देवाची जात्रा म्हणून आमी आयज हांगा येयल्या. एक्चुली जात्रा जी आसा पळय ती आयज लास्ट. पयरच्यान जात्रा स्टार्ट 27, 28 आनी 29 3 दीस जात्रा. तर 27 तारखेक फर्स्ट दीस जालो, 28 तारखेक सेकेंड आनी आयज थर्ड डे. 3 दीस आसता आमची जात्रा. तर हांगासर ना येवपाचें कारण म्हटल्यार, तुमी जो कालचो व्हिडिओ पळयलो पळय न्हू, ताकाच लागून हांव आनी 2 दीस पयलीं येवना. देव येवपाचें आशिल्लें न्ही आमच्या थंय, सो म्हाका थंय वचपाक जाय आशिल्लें, ताका लागून हांव येवना. तर अशें चिंतलेलें की काल देव येवन गेलें की ना, आयज सकाळ फुडें आमी भायर सरून येतलीं, आयज जात्रा करतलीं, रावतलीं आनी फाल्यां वतलीं अशें म्हणून. बट मागीर देव येवन जसो गेलो की ना, हो म्हाका म्हणपाक लागलो की आमी या अशें म्हणून सावड्ड्या. मागीर सकाळ फुडें उठून सगळें न्हावन धुवन रेडी जाता, घरांतलीं कामां प्लस बायेक न्हावन रेडी कर हें कर, म्हळ्यार खूब लेट जातलो, दनपार जातली आमकां. आनी मागीर हांगा पावता म्हळ्यार सांज जातली. मागीर गर्दी जाता न्ही, हांगा ट्रॅफीक जाता आनी देवळान बी खूब रश जाता. अशें म्हणून हो म्हणपाक लागलो या आतां लेट जाल्यार जावं या अशें म्हणून. एक्चुली आमी ताका घेवन रातचें चड अशें ट्रॅवल करना काळखाचें, बट तें भिता काळखान, रडटा ताका लागून. बट असू काल येयलें आनी तेणें बीन काल अशें कांय त्रास करूं ना, न्हिदलें तें गाडयेन रोखडेंच. आनीक मागीर हांगा सावड्ड्या पावपाक उठलें, बरें जालें म्हटलें. सो आतां न्ही सकाळचीं 9 जाल्यां. जस्ट उठून तोंड बी धुवन फ्रेश बी जावन बसलां. ब्रेकफास्ट करता, रेडी करता, पोळे करता आनी आयज ब्रेस्तार. आयज एक्चुली जात्रेचो लास्ट डे, बट आमगे नॉनवेज ना, ब्रेस्तार न्ही वेज सगळें. आनी कोण येवपाना, कोणा आपोव बी ना चड अशें. पळोवया मामा बीन येयलें जाल्यार, ना जाल्यार ना, आनी कोण ना. सो आमी आतां न्हावन धुवन रेडी जावन पयलीं देवळा कडेन वचून येतलीं, मागीर येवन रांदपाचें. वेज न्ही अशें कांय ना चड अशें. सो मागीरचो प्रोग्राम जो कितें तें मागीर दाखयता तुमकां. जस्ट आतां पयलीं ब्रेकफास्ट आसा पळय तो करून घेता, न्हावन धुवन रेडी जाता आनी मागीर मेळटा तुमकां देवळा कडेन वता आसतना पांय पडटा. ओके, सो म्हटल्यार व्हिडिओ जो आसा पयलीं स्टार्ट करून घेवया अशें म्हणून. हो आसा तोंड धुयता आनी बाय आसा उठोन खेळटा. आतां न्हिदतलें तें अनुमाश्रावान परत, सो ताका न्हिदयता बीन आनी आमची कामां जी आसा पळय ती करून घेता आनी मागीर मेळटा तुमकां. ओके, सो चलो. देवा नांवूच येयना. सो आमी येयले. बरे ट्रक लायनीन लायल्या पळय, ते हितूर लायता त्या शॉपांचेर विकपाक खेळण्याचे. सारकें बरें लायल्या. सो आमी फर्स्ट येयल्या नागनाथाच्या देवळान जात्रेक बायेक घेवन. अशी घाल हांगा हे सायडीच्यान. काल येयल्ली आमी आनी आतां आमी वता जात्रेक देवळान. जशें की तुमकां उदो सांगलें पळय न्हू,
त्या प्रमाणे. सो हे फर्स्ट देवूळ जे तुमकां आतां दाखयलां पळय ते नागनाथाचें देवूळ. आनी आतां आमी वता बेताळाच्या देवळान, थंय सातेरीचें देवूळ आसा. सो जात्रा न्ही एक्चुली अशें आसता 2 दीस पयलीं हांगासर जाता नागनाथाच्या देवळान, आनी एक दीस मागीर मागीर 2 दिसान तिसरे दिसा मागीर सातेरीच्या देवळान उत्सव जाता. आनी तिसरे दिसाच्या चवथ्या दिसाच्यान मागीर 3 दीस सारकी बेताळाच्या देवळान जात्रा जाता. तर आतां बेताळाच्या देवळान आयज लास्ट जात्रा. रातची आमी पयलीं न्ही डेली रातची वताली. एक्चुअली लग्न जावन सुद्दां आमी रातची डेली वताली, बट आतां बायक घेवन पॉसिबल जायना न्ही रातचे वचपाक. ताका लागून आमी आतां वता दनपारां. आतां कितलो टायम जालो रे? 1:30 जालें. हय 1:45 रावा 1:07 जाली. सो आतां आमी देवळान वता. मातशी फेरी आसा जाल्यार भोंवतली. म्हळ्यार कशें आसता फेरी बीन चडशी ह्या टायमार बंद नासता न्ही, धांपून दवरिता, रातची ओपन करता. सो पळयता फेरी आसा जाल्यार थोडीशी भोंवतली आनी मागीर येतले. हांव मम्मा आनी बाय आसा. निकू खंय गेले गे? हांव आसा आनी निकू येयला आमच्या वांगडा. पळय निकू येयला. आमी वता पावली. बेताळाचें हे बेताळाचें देवूळ. हे हांगासर सातेरीचें देवूळ. आसूं लाय हांगासर भितर व्हरया. कोण काडटा गाडी? तूं कितें करता? मान भरपूर पयशे हाडल्या. बॅग म्हाजे कडेन दिला. हांव धरना तुगे जुटा बी बॅग तें म्हणून म्हाका आतां पयशे मागीर तुमचे कडेन मागो पडटा. मान भरपूर हाडल्या दिसता. सो आमी हांगासर येयल्ली. हें सातेरीचें देवूळ. हांगासर पांय पडले, नागनाथाच्या देवळान गेली. आनी पळयत जाल्यार सगळीं शॉपां हे पळय हांगासर लायनीन सगळीं शॉपां बंद. आतां हांगासर बेताळाच्या देवळान वता. बायक भूक लागली दिसता. घे बरोबर येता. काय बेताळाचें देवूळ आनी हनुमानचें देवूळ. हांगासर डेली रातची नाटकां जाता. न्हू रे निकू? निकू येयल्लो राती नाटकाक. ते येता दिसा 4-5 खेपी. कोण येता तेंच्या वांगडा. आतां शॉप बंद मरे सगळीं. एक चालू आसा जाल्यार सगळीं बंद. आतां आमी कितें घेवप? आयज हांगासर चे कुपन आसता, लॉटरी कुपन आसता तेजे ड्रॉ. ताका लागून हांवें सगळें सेटअप केला वयर स्टेजीचेर. मागीर नाटक आसतलें आनी हें देवूळ ह्या सायडीन. सगळीं शॉपां बंद. गोबी मंचुरियन आसा. गोबी आसा गोबी. इयरिंग्स बीन तो आतां सेटअप करता. जे कितें आमी घेवचें ना पळय तें आसा. आतां न्ही डिलिव्हरी बी जाली. आतां न्ही हे फोटोज कित्याक. बरें ते घट्ट. कांयच शॉपिंग करनासतना कांयच घेनासतना आयली आमी घरा. चड शॉपां बीन हांव न्हू कित्याक म्हण खबर ना. थोडीशीं आसा शॉपां बीन, बट आसा शॉपिंग करपा सारकी शॉप्स बीन आसा. बट सगळीं शॉपां जी आसा ती बंद आसा. ताका लागून आमी आयली घरा कडेन. सो ही आसा ही पळय दोगांय हांगासर बापूय आनी चेडू. मां रांदून गेलेली जस्ट आतां. बाकीचे उरलेले फायनल फ्राय बीन कितें करपाचें तें करता. ब्रेस्तार न्ही आयज ताका लागून शिवराक. सो माक म्हटलें तूं कर तुगे किचनांतलें. ए बायक पळय आपटतलें. हांव बायक पळय म्हळ्यार फोनार. सो हांव म्हटलें
बायक मातशें फीड बी घालता अशें म्हणून ताका पोटाचें गेलें तें वयता आसतना फीड कशेंच घेयना जालें. मागीर आतां येवन घातलें ताका आनी थंय ताका गरमी जावपाक लागली. वत न्ही सामकें वताचो रखरख. तरी आमी असो मातसो एक रावंड मारलो अशें म्हळ्यार भोंवना अशें जस्ट देवळाक एक प्रदक्षिण घातलें आनी येयली. म्हाका म्हटलें चल तूं गाडयेन बायक घेवन बस अशें म्हणून. तें रडपाक लागलें सारकें. ड्रेस बी लागपाक लागलो ताका आनी गरमी बी जावपाक लागली न्हू ताका लागून. तर आतां आयल्या घरा कडेन हाका म्हटलें मागीर सांजची या अशें म्हणून. मागीर बायक व्हरपाना सांजचें वतलें. सो हांव आनी होच वतलो. मा आनी बाय रावतली घरा कडेन. म्हाका म्हळ्यार बायक मा फुड्यान दवरतली आनी वतलीं आमी. पळयता कितें घेवपाक अशें. आतां येयलां म्हणटकीर अशें दिसता न्ही कितें घेवपाक जाय अशें म्हणून. पळोवया. आमचे ते भरपूर फेरी लागता. आतां आमची मार्के पुनव आसा न्ही त्या दिसा ते जात्रा आसता आमची तेन्ना भरपूर फेरी आसता. तेन्ना खूब कितें ऑप्शन्स आसता शॉपिंग करपाक. बट आतां हांगासर बी येयला न्ही म्हणून पळोवया म्हटलें. मान खाजें बी घेतलां आनीक बेश्टें हांव जस्ट वचून एक रावंड मारून येतलें शॉपिंग. पळोवया बारीक कितें अशें बारीक कितें. आनी कितें हाडलां आतां म्हळ्यार सॉफ्ट टॉयज हाडल्या. ते तुमकां हांव मागीर एक वांगडा दाखयता बारीक कितें हाडलां आनी कितें ना तें सगळें. ओके. सो चलो आतां जेवता बिवता मागीर सांजचें वता आसतना मेळटा मागीर परत. तर आमी न्ही सेकंड टायम वता जात्रेक. फेरी जात्रेची फेरी भोंवपाक न्ही रे. पयशे आं जात्रे फेरी भोंवपाक. आनी आतां आमी बेगीन आयल्या न्ही सो ताका लागून आमकां गाडी व्हरपाक मेळटा. नाल्यार थंय हें करता बंद करता आडयतात आनी थंय पार्किंग करता ते प्लॉटार. ग्रावंड आसा ग्रावंडार पार्किंग करता. आतां बेगीन येयल्या म्हणून आमकां हांगा व्हरपाक मेळटा. आनी आमी बायक न्हिदून येयल्या. बाय न्हिदला. सो पावली आमी देवळा कडेन. उदळ बीन येयल्ली आतांय बीन येयल्या. आतां लायटींग बीन आहा आनी काळोख जालो की आनी बरें दिसतलें. आनी हे गेली गडबड चल 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 यो 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 करून. पळय निकू बी येयला आमच्या वांगडा. कितली तर तेजे ते क्रॅबाचे 450. सेल 100 रुपीज आणि 150 रुपीज. निकून आपल्याला एक हे घेतल्या थार रॉक्स. थार रॉक्स खंय नरे निकू. थार रॉक्स जाय खंय ताका. पयलीं हांगची काडल्या मागीर हांगा ना व्हडली जाय खंय आनी व्हडली घेतल्या. तुजी येदी आस मरे ती. तुजी येदी आस मरे. बाबाला धाकटी तुगे व्हडली. कितें कितें आसा तेजे कडेन बरें बरें बायक बीन. सो आमी जात्रेक वचून आयली. फायनली भोंवन थोडीशी शॉपिंग केली आनी घेवन येयली. कितें कितें घेवन येयला दाखयता तुमकां. आनीक कितें कितें हाडलां तें दाखयता हांव पयलीं मागीर सांगता सगळें. कांय ना चडशी फेरीन येवन फेरी बी जी आसा पळय ती खूब कमी आसा. सो जितलें कितें आसलें पळय तितून घेवन येयल्या. तितून भितर भरपूर सबस्क्रायबर्स बी जे आसा पळय ते मेळ्ळे म्हाका म्हाजे. सकाळीं गेल्ली पळय म्हळ्यार दनपारां तेन्ना बी मेळ्ळा आतां बी मेळ्ळा. सो शूट बी कांय करूना हांवें चडशें थंय. इवन शॉपिंग करता आसतना सुद्दां शूट बी चड कांय करूना. दाखयता तुमकां कितें कितें घेतलां तें. ओके. चड व्हडलेशें कांय घेवना. सो हांगासर ही एक गाडी हाडल्या. उदोच्यान बरी चलताली. हांगा हाड रे हांगा हाड. बॉक्स पीस ती गाडी. पळय एक गाडी हाडल्या. ते सगळें हें पडटा. बायक हाडल्या. गाडी एक हाडल्या. दाखय रे. हें पळय निकून एक घेतला आपल्याक. आनी एक थार रॉक्स हाडल्या रे. आनीक ही एक हांवें सिजर घेतल्या. किचनांतली सिजर खंय गायब जाली म्हाका मेळत ना. सो ताका लागून ही एक सिजर घेतल्या. किचनान बारीक बऱ्या पडटा. आसा म्हजे कडेन व्हडल्यो बट ते 2 आसा त्यो व्हडल्यो आसा. सो ताका लागून ही बारीक घेतल्या. हेज्या बारीक जाय आशिल्ली एक्चुली म्हाका बट तेज्या बारीक ना आशिल्ली म्हणून घेवना. हांव पळय येयलो पात्रांव. खंय गेल्लो रे. आनी हो एक सोप घेतला हांवें. बरें जाता हे खंय ट्रॅवलिंगा बीन सोप जे आसा पळय न्हू ते. सो हो एक घेतला. ही पळय बायली गाडी हांगा. हो एक डॉगी घेतला.
बाईक हा हो एक डॉगी घेतला हा हाड सगळं घेऊन येलं निकू आपल्याला दोर सकयल हा एक झेब्रा घेतला बाईक नेक्स्ट ही निकून आणल्या काल बाईक डॉल रे ही डॉल एक हाडल्या निकून बाईक आणि हो एक हे कॅट नाही गे हे टाके मरे कॅट हे मान घेतला आणि हो एक हत्ती घेतला मान दी बाईक सगळे हे आणि आशिल्ले खूप पॅरट आणि कितें कितें बड घेवना तांकां न्ही अशें करून हे आशिल्ले ते आमी तोंडाक घालता कितें आतां मेळटा तें सो ताका लागून हे असले हेजे हाडूना मटेरियल अशें कुसाकुसाचे आहा ते अशें करून हे बारीक हेजे आसा पळय न्हू अशें तेच घेतला ताका लागून आणि निकून ही एक आपल्या गाडी घेतल्या दिरे उकलून दिले तुगे थार रॉक्स खंय ती थार हांवें थार म्हणल्यार म्हाका म्हणटा थार न्ही खंय थार रॉक्स खंय ती हा ड्रायव्हर बी आहा मरे तू बसलेलो पण पंजाबी असो हा सिद्धू बसेवाला असा हे घेतलं आणि किती हाडला आमी आनी काय हाडूना हा ही ते गे बस गे रे ही गे थार तू गेली ही तेणें आपणान काल हाडल्या आपल्याक वचून ही तू आमी ना हे बागीदारा आमगेले इतलेच आणि बाईक बी चड कांय घेवना आनी हांवें बी आनी कांय घेवना इतलेंच सगळें जें आसा पळय तें घेतलां शॉपिंग इतलीच आमची हा पळय येवन न्हिदला बाई फुडें हा ते घेतलं ते दाखयलें गे सो इतले सगळे शॉपिंग केले आमी पळयात हांगासर आनी कांय ना इतलेंच हाडलां आनी खाजें हाडलां घरा कडेन व्हरपाक तांबडे खाजें घेतलां हेणें आनी हांवें म्हाका रेवड्यो घेतल्या आनी कांय घेवना इतलेंच सगळें सो इतलेच सगळी शॉपिंग इतले सगळे म्हटल्यार इतले थोडे हे मान घेतला ते मान घेतला ते निकून घेतला अशें इतलेच आनी आमी ते 2 टॉय घेतले हांवें बाईक सॉफ्ट टॉय आनी तेणें ती गाडी घेतली आनी कांय घेवना इतलेच सगळें आनी निकूक एक थार घेवन दिली आनी तेका बाबाक एक शवाळ घेतला न्हू रे इतलेच आनी कांय ना सो चलात तर आयचो हो व्हिडिओ हांगासर सायन करता आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक अशेच नवे नवे व्हिडिओ घेवन फाल्यां सांजचे तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओज अशेच पळयत रावात व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाका नवे आसा चॅनलाचे जाल्यार चॅनल बी सबस्क्रायब करात चलात मेळया तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग बाय बाय फाल्यां आमकां घरा वचपाक जाय म्हाका ती बी पॅकिंग करपाक जाय ओके सो चलो मेळया मागीर